कोरोनाचो लॉकडाऊन स्वताची आनी दुसऱ्याच्या आरोग्याची जतनाय हाचो प्रत्येकान विचार केल्यार घडटा नाविन्य. पोलीस इन्स्पेक्टर सचिन गांवसान आपल्या स्टाफाचे सुरक्षेची दखल घेवन नो टच वा नॉन कॉन्टॅक्ट सॅनिटेशन डिवायस तयार केला. उसगांवां एका इंजिनियरान असोच एक प्रकल्प हातांत घेतला. टच करनासतना हँड वॉश सोप वापरून हात धुवंक मेळटा. पळयात एकेकल्याचे विशिश्ट यत्न. So I put a challenge to PI Sachin if he could do it, and I think he went beyond his call of duty. Within 2 days he set up something, and I've gone and personally seen it, and I think it is a very, very wonderful innovation. And we are hopeful to set up in the other 2 camps of the IRBN, and in fact our police headquarters and others also have been impressed with such a innovation, so it is going to be very popular in all the police camps or wherever there are police gatherings. असोच एक प्रोजेक्ट ती सुसगांवचो इंजिनियर कल्पित नायकान केला. भौशीक सुवातीचेर असले प्रोजेक्ट वापरचे म्हूण ताणें सरकाराक उलो मारला. नळाक हात लायनासतना आमी हात धुवप. सो आमी आतां सद्या हांव नळ चालू करता बाय मिन्स ऑफ पेडल. तो ते मेकॅनिकली आनी स्प्रिंग यूज करून ते एक रॉड कनेक्ट केल्लो आहा, तो डायरेक्ट टॅपा कडेन येता. आनी जेन्ना हांव हो पेडल यूज करता तेन्ना हांगा नळ प्रेस जाता. हात वॉश केले सो सायमल्टेनियसली दुसरो पेडल आसा तो डायरेक्टली कनेक्ट जाता रॉड तो हँड सॅनिटायझेशन बॉटल. सो तेन्ना तो पेडल प्रेस केलो की सॅनिटायझेशन बॉटलान सोप जो आसा तो पडटा. अंदाज 20 सेकंड सुमार हात धुवपाचे. मागीर सेम लेफ्ट पेडल जे टॅपाचे आसा ते यूज करून हँड वॉश करतात. जे आमी म्हणटात नॉन कॉन्टॅक्ट सॅनिटायझेशन डिवायस म्हत्वाच्या प्लेसीर जशे की हॉस्पिटल म्हणा, जशे की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, पोलीस स्टेशन म्हणा, नाजाल्यार आनीक बाकीच्यो इंडस्ट्रीज म्हणा ज्यो चालू दवरच्यो पडटल्यो ह्या लॉकडावन पिरियडान त्या जाग्यार डिप्लॉयड करच्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.